Speaker sir, fear and anxiety in the minds of Goinkars who are burdened due to hike in price of cooking gas, due to which many in rural areas are forced to rely on firewood to meet their cooking requirements. Speaker sir, 8 फेब्रुवारी 2022 BJPने संकल्प पत्र म्हणून डिक्लेअर केले. हातून पॉइंट नंबर 1 हा, we will provide 3 free LPG cylinders to every household in Goa to see that the burden on the homemakers of the state is reduced. Speaker sir, आमच्या आवयांनी आणि भयणांनी तुमकां मतां मारली, तुम्ही सरकार घडयलो. 8 फेब्रुवारी 2022 हे संकल्प पत्र आयिल्लें. मागीर चीफ मिनिस्टरान आपल्या बजेटान अशें म्हणलें की अंडर द गोवा ग्रामीण उर्जा योजना we have decided to give 3 LPG cylinders free apart from the annual quota. I have made a provision of 40 crores for the said scheme. हे गेल्या वर्साचें बजेटाचें. स्पीकर सर, मागीर 26 जुनाक एक फायल मूव जाता मुखेलमंत्र्याच्या ऑफिसाक आणि मुखेलमंत्री 4 महिन्यानंतर ती फायल सायन मारता. फायल मागीर तो काडटा आणि फायनान्स डिपार्टमेंटाक धाडटा आणि थंय ताजो एक हिटमॅन आहा, तो आमच्या म्युनिसिपालिटी बी गुणावपाक ताणें ताका धाडिल्लो, विकास गावणेकार म्हणून. तो बरयता की सिन्स फूड एंड इन्फ्लेशन हॅज पीक्ड एंड सिन्स 1500 per family is already provided under Graha Aadhar, the government may consider to drop the scheme. चीफ मिनिस्टर एग्री करता आणि स्कीम मरता. केन्ना मरता? 13 डिसेंबराक. स्पीकर सर, 8 फेब्रुवारीक जिवंत जाल्ले संकल्प पत्र, हे संकल्प पत्रान उतर दिल्लें गोंयकारांक ते 1 वर्स जावचे पयलींच मुखेलमंत्री कॅट करता. आणि आज परिस्थिती अशी जाल्ली आहा की बरे आता लोक घराघरांचे भायर दवरतात. बऱ्यांचेर पावला, सगळ्या कडेन एडवर्टायज करता गॅस सिलिंडर फुकट म्हणून, आणि आता बऱ्यांचेर परिस्थिती पावला तुमचे कडेन पयशे ना. हे ताणें आमकां RTIन उत्तर दिल्लें आहा. फायल नोटींग आमी वाचल्या, ना जाल्यार हांव तुका दाखयता आतां. स्पीकर सर, म्हाका आतां एश्युरन्स जाय की हे बायलांक, ह्या होम मेकर्स म्हणटा ते भयणांक आनी आवयांक जे तुमी कॅट केलें तांकां तुजें उत्तर कितें तें सांग.